मोगाळ म्हज्या बाबा भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज दिवं. गुड इवनिंग टू यू. बागीवन जुजेवाज आमच्या गोंय दमान दिओसिसीच्या आस्कारेचे पुर्बेची 9 दिसांची तयारी चालू आसा. आयज आमी नोवेनाच्या 5व्या दिसाक पावल्या. 11 जानेराची बुधवार. आमच्या दोळ्या मुखार विशय दवरला तो वो देवाची रचना आनी पर्यावरण सांबाळून जेजूचो पाटलाव करुया. हो दीस भेटयला दिओसिसीच्या समाजीक नीती आनी शांती ह्या वावरा पासत, कारिझमातीक नवसरणीच्या ह्या वावरा पासत आनी पर्यावरण शास्त्र इकॉलॉजी ह्या वावरा पासत. तुम्ही जाणा ते दिसांनी आमी कांय वारादां पासत डिनरी पासत मागोत आयल्या. आयजूय आमी मागता सकाळीं केपें वाराद ओ केपें डिनरी आमचे मदें आसली 9:15च्या मिसाक आनी तांचे पासत आमी मागलें. आनी आतां तुमी आसात ती म्हजी बाबा भयणां पाद्री मोटवाशी सगलीं आमी एकठांय जाल्यांत आनी ह्याच मिसाची आतां आमी तयारी करता. 4च्या मिसाक जेन्ना ओल्ड गोवा आदलें गोंय हो वाराद आमचे मदें आसा. तुमकां आतां बेश्टें जाणा जावंक तुमी नकळोत म्हणून बेश्टो उगडास करया म्हणलें. केपें वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजो यो आंबावली, शांदोर, माकाजाना, पारोदा, केपें, सांजो दियारियाल आनी तिलामोळ. ओल्ड गोवा वारादा खाल येतात त्यो फिरगोजो यो कारांबोली, कोर्ली, मार्सेला, नार्वा, ओल्ड गोवा, पिएदाद, सांव ब्राज, सांत स्तेवं, सामातियस, सांव पेद्र आनी वाशी. जशें हांव म्हणटालो आतां ह्या रोखडेच 4च्या मिसांक आमी वांटो घेवंक तयार जाता. खेरीत भाशेन बाबा भयणीनो इतलो लोक म्हाका पळोवन आख्खो माटो बोर म्हाका खुशालकाय भोगता. ही आमकां हांगा येवंक सोंपें जावंक ना, कठीण जालां. जायतो अरेंजमेंट जायतो बंदाबोस आमी केला. थोड्यांनी घडी आयज लीव काडल्या वर्किंग डे टुडे, थोड्यांनी ट्रान्सपोर्ट आनी हें आनी तें. ताप आहा वताचो, सकाळीं बरी थंडी आसलेली. हे सगळें मेळून बाबा भयणीनो म्हाका चड अपुरबाय दिसता तुमची. तुमी ह्या वेळार इतलीं जाणां ह्या माटवांत पळोवन म्हाका बरें दिसता. खेरीत भाशेन आमचे मदें ओल्ड गोवा वाराद आसा. तुमकां सगल्यांक म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणाक हे मिसाचे भेटेक म्हजो मोगाचो येवकार दिता. आनी मागता देवा लागीं सदांच मागता न्हय ह्याच मिसाक सदांच मागता की दर नोवेनाचे मिसाचे भेटेंत जी कोण वांटो घेतात आनी पयसतान मागतात बाबडी तांचे देवाचेर भरपूर भरपूर देवाचो आशिर्वाद पडूं म्हूण. देवान जाय ती बेसावां बागयोन जुजेच्या हातांतली आमकां दिवची. आनीक आमी जें कितें मागूंक नकळो तें पासून देवान आमकां जें आमी आशेता भितरल्यान आमच्या काळजाच्या ओतरेकांतल्यान तें पासून आमकां दिवचें म्हूण मागता. आनी आमच्या वदान जें कितें करूंक जाय म्हणजे सगळे ल्हानविकायेन, भक्तीपणान, ओतम्याचे उर्बेन, एकामेकाक मागण्यांत धरून एकामेकाक मागण्याचो सपोर्ट करून हे भाशेन ह्या भावपणाचे समोर म्हणून आमी सगलीं बरे भाशेन उर्बेन कुशालकायेन वांटो घेवया.
भावा भयणानो, सांत जुजेवाजाची पोरबेची आमची तयारी चालू आसा. आयज नोवेनाचो 5वो दीस. सांत जुजेवाजा भाशेन देवाचे रचनेची आनी पर्यावरणाचे बरे खोबरे जावन जेजूचे नीज पाटलावदार जावंक आमकां आपयल्यांत. हें करूंक जण एकल्याक आमी बार घेवंक जाय. हें मनान धरून सगळीं उबी रावून मिसाक सुरवात दिवया, गीत गावया, देवाच्या दोंगरार चडुया. भावार्थान विश्वासान आमी देवाच्या दोंगरार चडून आयल्या. जो देवाच्या पुतान योधन केलो तोच योधन परत समोर भोवंक आमी आयल्या. भक्तीन, भावार्थान आनी शांत मनान आमी हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवया. आयचे मिसाचें बलिदान भेटयता देवाक दिन वाचून आर्गां दिवन देवान केल्ल्या उपकारां खातीर आनी बागेवन जुजेवाजाचे उपकार आठोवन क्रिस्टोफर पिंटो आनी जोकीन त्रिनिदाद तांचे खातीर मागतना आमच्याय जोण एकल्या खातीर हे मिसाचे भेटेंत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भावां भयणांनो, भोक्तीपणान आमी आयच्या 2 प्राप्ती आसराच्या परबेक तयार जाता. आयचो सेवादोर पर्यावरणाचेर गंभीरतायेन लक्ष घालूंक दर एकल्याक उलो करता. पर्यावरण आनी मनशां मदें एक केरीत नातें आसा. हाकाच लागून आयच्या नोवेनाच्या मेसाचे भेटेक विशय घेतला. देवाची रोसना आनी पर्यावरण सांबाळूंक जेजूचो पाटलाव करुया. देवान सोबीत संवसार रचलो आनी आपली रोसना पळोवन तो संतोसलो. पूण ह्या काळार सृश्टीचेर काळी कुपां उपरासल्यांत आनी अशे परी पर्यावरण सांबाळचें हें जावन आसा आमचे काळाचें एक मोठें आव्हान. देवान सोबीत संवसार रचलो आनी ताचो जबाबदारेन सांबाळ करूंक मनशाच्या हातान घातलो. पूण मनीस आपलो कायदो
आनी देवान दिल्ली जबाबदारी विसरलो. आपल्याक फायद्याक लागून निसर्गाचेर नोयेन अन्याय करून तिचो दुरुपेग करूंक लागलो. आयचो सेवादोर पर्यावरणाचेर जालोल्या अन्याय विशीं आमचें मन बदलूंक, जागी रावूंक आनी जागृत रावूंक उलो मारता. कसलें मन आमी आपणावचें काय? दोनीपणाचें मन सोडून दिवंक, जबाबदारेचे कारभारी मन आपणावंक गरज. दोनीपणाचें मन सृश्टीक फकत एक वस्त कशी पोलेता, मुनगे जाता तितले उपेग आनी दुरुपेग करचो. पूण कारभाराचें मन सृश्टीचो जबाबदारेन उपेग आनी सांबाळ करचें मन सृश्टीक देवाचें दान कशें पोलेता. जुझेवाजाक सृश्टीचो जायतो मोग आसलो. ताजी श्रुती घेवया. सृश्टीचो नीज राखून करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां बोल आनी कृपा मागुया. आयज दिवसिजी समाजीक नीती आनी शांतीच्या, कारिस्मातीक नवसरणेच्या आनी पर्यावरण शास्त्र इकॉलॉजी ह्या वावरा खातीर बेचलेलो दीस तेन्ना ह्या वावराचेर सुबाम देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच केपें आनी ओल्ड गोवा ह्या वाराड्यां पासत आमी आयज मागुया. आतांच आमच्या भयणीच्या तोंडांतल्यान आयच्या सेवाधर्माचो संकल विशय बरे भाशेन आमकां इस्कुटावन सांगला. देवान संवसार रचून संवसारांत आसुल्ले रचणेचो, झाडांचो, फोडांचो, जमनीचो सांबाळ करूंक होक आनी जबाबदारी आमकां दिल्या. पूण जायते पावटी आमच्या जिवितांत आमी स्वार्थी जावन गुडी झाडां कापल्यांत, दोंगर फोडल्यात, जमीन मेडी केल्या, पोल्युशन केलां आनी हे भाशेन आमी बेपर्वा केल्या देवान रचलेले जमनीचो, फोडांचो, झाडांचो, पेडांचो आनी आमी बेजबाबदारेची मनशां जाल्या. जायते पावटी निसर्ग नितोड निर्मोड सांबाळूंक आमी बेपर्वा केल्या, प्रयत्न करूंक ना. असल्या सवार गुन्यांवाचें आनी पातकाचें काल्तिकायेन ल्हानविकायेन फोगसणे मागूंक तयार जावया. आनी सगळीं बरोबर देवाचे काकृतीक उलो मारुया म्हणून हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव म्हणलो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे वाचोच घेवन सदां सांकवार मरे सगळ्या दोस्त आनी भोगतां आनी तुमकां भावणिंदो. तुज्या खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थोवन मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. So
हातूया. आमच्या जोणेक एकल्या खातीर जी पिडेंत आसतल्यांचो उगडास करून तांचे खातीर आनी आमचें गोंय सांबाळूंक आमी मागुया. देवा, तुज्या यादनिकाक आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जुजे वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोवेक आजयेच्या शिमापर्यान पोरजोडायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगोटलें आनी स्वर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर तुजी दोयाड दिश्ट घाल. ताचे मोजोतीन आमचो बावार्थ ओदीक ओदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कोर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. नोआ लागीं आनी ताच्या भुरग्यां लागीं देव असो उलयलो. पळयात, हांव तुमचे लागीं आनी तुमच्या फाटल्यान येतले तुमचे संस्थे लागीं म्हजो करार करतां. तशेंच तुमचे बरोबर आसलोल्या सगल्या रोचना लागीं, जावं ती सुकणीं, गोरवां, वासरां आनी खंयचेय जनवारां तारवांतलें भायर सरलां आनी प्रितुमेचेर जियेतात तितलेय लागीं हो म्हजो करार. तुमचे कडेन हांव असो करार करतां. जिवे रचनेचो परतून कदींच बुट्टेन नाश जावचो ना आनी कदींच बुट्टे वरवीं संवसाराचें गोठण जावचें ना. देवान म्हणलें, म्हजे आनी तुमचे मोदें आनी तुमचे बरोबर जियेतल्या सगल्या रोचना लागीं जो हांव सदांकाल तोखपाचो करार करतां ताची ही आसा खुणां. म्हजे आनी संवसारा मदें स्थापलोल्या कराराची खुणां जावच्याक हांवें म्हजें दोंडुबाल कुपांनी घालतलों. जेन्ना प्रितुमे वयर हांव कुपां जमयतलों आनी कुपांनी दोंडुबाल दिश्टी पडटलें, तेन्ना जो म्हजे आनी तुमचे आनी सगले तोरीचे दर एके जिवे रचणे मदें करार केल्लो आसा ताचो हांव उगडास करतलों. आनी अशी आनीक कदींच उदकाची बुट्टी आसची ना आनी सगळीं जिवी रचना नाटाक जावची नात. देवाचें उतर हें. देवाचें वडकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. म्हणोया, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारक. जबाब, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनान दवर. तुज्या बोळेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. जबाब, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जबाब, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zui sorbe spora. Zui sorbe spora. Zui sorbe spora.
सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान शिसांक घेवन जेजू गालिलियांत आसतना ताणें तांकां म्हणलें मनशाचो पूत लोकांच्या हातांत पडटलो ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव ताका पुनर्जिवंत करतलो आनी तांकां मोठी खोत जाली आनी ते काफारनामांत पावतोच देव मंदिराचो दोंड घेतल्यांनी पेद्रू सोरशी येवन विचारलें तुमचो गुरू देव मंदिराचो दोंड फारीक करिना पेद्रून जबाब दिलो करता आनी अशें म्हणून घरांत भितर गेलो पूण जेजून ताचे आदीं उलोवन म्हणलें सिमांव तुका कितें दिसता संवसारांतले राजा कोणा कडचो दोंड वो सरकार पट्टी घेतात आपल्या घरच्या वो परक्या कडचो ताणें जबाब दिलो परक्या कडचो अशें ताणें म्हणल्या उपरांत जेजून ताका सांगलें म्हणटोच घरचीं सुटलीशीं जालीं पूण तांकां वायट देख दिना जावंक दर्यांत वचून गरी घाल आनी पयली पावता ती मासली धर तिचें तोंड उगड आनी तातूंत तुका रुपयाचे 2 नाणे मेळटले ते घे आनी म्हजे आनी तुजे पोटी तांकां दी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भयणी बाबांनो आयच्या पेपराचेर जोशीमात ह्या वाठारा विशीं थंयसरलीं कांय हॉटेलां टू बी स्पेसिफीक 2 हॉटेलां आनी उपरांत जायते येवपाचें आहा डेमोलिश करपाचें तयारी चलता म्हूण तुमी आयकलां आसतलें वाचलां आसतलें तें जोशीमात म्हणटा तो वाठार उत्तराखंड पडटा अबावट 6,000 फीट वयर तो सी लेवलाचेर दॅट इज अ होली टावन बाद्रीनाथ पिलग्रिम्स थंयसर रावून वस्ती करून मागीर बाद्रीनाथाक वेतात थंय तावन बाद्रीनाथ चड पयस ना अबावट 43 किलोमिटर्स लिटल मोर देन दॅट आनी थंयसर ह्या वाठारांत जायतो लोक थंयसर वस्ती करूंक टुरिजम डेव्हलप जावं हॉटेलां बांदूंक इल प्लॅन्ड कन्स्ट्रक्शन्स हॅपहॅझर्ड कन्स्ट्रक्शन्स एक्टिविटीज करतात वर्सां जालीं 19 हें उत्तराखंड पडटा 1970 ह्या वर्सा जेन्ना रिपोर्ट आयलोलो आनी ह्या रिपोर्टा प्रमाणे थोड्यो गायडलायन्स दिल्ल्यो सरकाराच्या मनशांक कमिशन काडून हो रिपोर्ट स्टडी करूंक लायलोली तें फॉलो केलें ना कितलीं वर्सां जालीं आनी लोकांक दिसलें कांय जायना सगळें बरें आहा जायते पयशे मेळटा थंयसर बिल्डिंगां काडया दोंगर कातोरया झाडां मारया डेव्हलपमेंट करुया टुरिजम वाडोवया गिरेस्त जावया आनी आतां कितें जालें आतां कितें जाता चलता द होल टावन इज ऑलमोस्ट विल सिंकींग जाता तो उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन आतां ड्रास्टीक एक्शनां घेवची पडटात अलॉंग विथ सेंटर्स
सेंट्रल ऑथॉरिटी. जायत्या घरांनी सुमार 500 घरांनी क्रॅक येयल्या, ती मोडपाची आहा. लोकांक थंयसर इवॅक्युएट केल्या. जो लोक आशेतालो आपणाक थंयसर रावून त्या पवित्र जाग्यार रावून, हिंदुवाच्या प्रमाणे दॅट इज अ होली टावन ऑल्सो नेक्स्ट टू बद्रीनाथ. थंयसर रावून थंयसर दुडू करून गिरेस्त जावंक तांचें मन आसलें. भायले दुसरे येवन दुसऱ्यांनी ती हॉटेलां काडलीं थंयसर आनी कितें केलें आनी डिवेलपमेंट म्हण केलो. कितें जालें, सगलो टावन इज सिंकींग, कोसळटा. देर इज अ लिमीट. नेचरा कडेन आमच्यांनी खेळूंक जायना. रोचणे लागीं पर्यावरणा लागीं आमच्यांनी आमकां जाय तशें प्लॅन करून खेळ खेळूंक जायना. कित्याक देवान बाउंड्री घातलेल्यो आसात सगळ्यांक, त्यो मनशांकूय लागतात. मनशांकूय बाउंड्री घातलेल्यो आसात. आमच्यांनी इतलेंच पासून करूं येता. आमकां इतलोच अधिकार दिला, ताचे ओन सगळो अधिकार आमचेर ना, आमच्या हातान ना. सगळी सॉवरेंटी ओवर नेचर, ओवर क्रिएचर्स, ओवर क्रिएशन, एनवायरमेंट एंड ह्युमन बिईंग्स फकत देवाक आसा. आख्खी सॉवरेंटी, ऑल पावर मनशाक ना. देखून मनीस जेन्ना लिमीट क्रॉस करता तेन्ना कसले डिजास्टर जातात ते आमी आदीं जायते आयकल्यात आनी आतां आमच्या काळार आमकां पळोवंक मेळटात. आयच्या पवित्र पुस्तकांत देवाच्या उतरांत आमकां असलोच एक डिजास्टर बुट्टी येवन सगळें उडोवन गेलें, सगळें कोबार जाल्लें आमी पळयता. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां तें मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपांत खरें म्हणल्यार चवथो भाग कसो, द फोर्थ डिवायन एड्रेस ऑफ गॉड, त्या एक्टाचें द होल एक्ट आमी पळयन जाल्यार नोयेच्या तारवाचो आनी आयज देवान ताचेर आशिर्वाद घाला पळय तो, हें सगळें पळयन जाल्यार आमच्यांनी 4 भाग पळोवं येतात. देर आर 4 डिवायन एड्रेसीस टू दीस डिजास्टर. पयलें डिवायन एड्रेस 6व्या हावेस्वरांत आमकां मेळटा. इन चॅप्टर 6 ऑफ जेनेसीस, उत्पत्तीच्या पुस्तकांत कितें म्हूण मेळटा, गॉड कमांड्स दॅट द वर्ल्ड बी डिस्ट्रॉयड. हांवें मनशाचें वायट पळयलें, मनशान म्हजे रचणेचें निसणटण केलें. आतां हांव तें निसणटण कंप्लीट करूंक वेता. कोणूय शॉक जायत, देव आनी अशें मनशांनी नॅगेटीव चिंतलें जाल्यार, मनशान डिस्ट्रॅक्शन केलें जाल्यार देवूय बी कित्याक तशें चिंतलो. पूण मनशाक लेसन मेळपा खातीर, मनशाक मॅसेज दिवचे खातीर देवान अशें केलें. देवान तींच उतरां वापरलीं, जीं उतरां देव म्हणटा म्हजे रचणेचें मनशान निसणटण करून सोडलें. तें निसणटण तांकां दिसलें बरें म्हूण. त्या निसणटणांतल्यान रचणेचें निसणटण करून तांकां दिसलें आपणाक फायदो जाता म्हूण. पर्यावरण काबार करून, आपणाक जाय तशें करून तांकां दिसलें आपूण सुरक्षीत आसतलीं म्हूण. खरें निसणटण कितें आनी म्हजे रचणेक हात लायतल्या सवें कितें घडटलें तें लिमिटा भायर वयतल्या मनशांक कितें जातलें तें जाणा जावंक देवान तींच उतरां वापरलीं. I am going to destroy the earth because the human beings have destroyed it. हांव तांकां डिस्ट्रॅक्शन म्हळ्यार कितें तें दाखोवंक वेता. आनी कितें दाखयलें देवान तांकां, जीं मनशां पर्यावरण रचना देवाची डिस्ट्रॉय करूंक सोदतालीं तीं मनशां तेचे बरोबर नाच जावन गेलीं. They destroyed themselves along with the creation. रचणे बरोबर आपणाकूय ताणें सत्यनाश करून नाच करून उडयली. ती वाचलीं, रचना वाचोंक ना, ती वाचलीं, ती वाचूंक ना. फकत नोये, ताचे पूत, ताचो कुटुंब
आनी थोडी मोनजाती जनावरां ती वाचली म्हणटच देव एके भाशेन सांगूंक सोदता डिस्ट्रक्शन जाणा जावपाक जाय तुमकां कितें पळय तें हें पळयात. जो मनीस म्हजे रोचणेक हात लायता, जो मनीस म्हजे रोचणां डिस्ट्रॉय करता, पर्यावरण कोबार करूंक सोदता स्वार्थाक लागून, तो मनीस आपणाक आनी दुसऱ्यांकूय डिस्ट्रॉय करता. बरोच बोर. दुसरें एड्रेस देवाचें, द सेकंड एड्रेस, डिवायन एड्रेस इन दीस होल एक्ट, ह्या आख्या दुसरो पड्डो म्हणल्या भाशेन हे सिनीचो. देव नोएक सांगता तूं तारवान भितर सर. गॉड कमांड्स Noah and his sons to go into the ark. कित्याक तो देवाक पवित्र पुस्तक सांगता देवाक मानवता तसलो एक बरो मनीस एकलोच देवाक मेळ्ळो थंयसर. आनी देवान ताका सांगलें तूं तारवान भितर वच. ताणें देवाचें आयकलें, ताच्या कुटुंबा बरोबर आनी थोड्या मनशाती बरोबर. आनी देवान नोएक आनी ताच्या कुटुंबाक साल्वार केलें. दाखोवंक सोदता की देव डिस्ट्रक्शन इज नॉट फायनल. मनशान पर्यावरण आनी रोचणां कोबार करूंक चिंतलां, पूण ते आपणाकूय कोबार करतात. पूण सगळेंच कोबार जावचें ना. हांव देव आसोसर, हांव देव शासनाचो. आय एम इन ऑथॉरिटी, इन कमांड. द डिस्ट्रक्शन इज नॉट द फायनल वर्ड. हांव सांबाळटलो म्हजी रोचणां. आनी देव नव्यान ही रोचणां रोचूंक सुरू करता. नोवाक आनी ताच्या कुटुंबाक आनी मनजातींक तारवान भितर घेता. सेकंड डिवायन कमांड एड्रेस. द थर्ड डिवायन एड्रेस इज फाउंड इन चॅप्टर 8 ऑफ जेनेसीस. कितें म्हूण नोएक देव सांगता तुका सासनाक ते तारवांत रावूंक हांवें धाडूंक ना. तूं भायर सर. हांव आतां क्रिएशन नवें करूंक वेता. ताचो तूं जबाबदारी घे. तें सांबाळ करूंक तुका आनी तुज्या भुरग्यांक हांव पाठयतां. जशे परी आदामाक पाठयलोलो रोचणेचो सांबाळ करूंक, आतां हांव नव्यान ही रोचणां रोचूंक वेता आनी ताचो सांबाळ करूंक तुका पाठयतां, तुज्या कुटुंबाक पाठयतां. भायर सर. लीव द आर्क. द थर्ड कमांड ऑफ गॉड. आनी चवथें डिवायन एड्रेस तें आयज आमी आयकलां तें कितें तें देव नोवाक ताच्या भुरग्यांक आनी आख्खे रोचणेक ब्लेसिंग दिता, आशिर्वाद दिता. आनी आमी बारीकसाणेन नोट केलें जाल्यार चॅप्टर 9 ऑफ जेनेसीस वर्स 1 सेम ब्लेसिंग, सेम वर्ड्स आर यूज्ड जी उतरां वापरलोलीं आदामाक रोचल्या उपरांत. आदामाक रोचल्या उपरांत देवान कितें म्हणलें? चडात, वाडात आनी संवसार भरात, सृश्टी भरात. फील द क्रिएशन. तींच उतरां देव नोएक सांगता आनी ताच्या पुतांक चडात, वाडात आनी प्रितूम भरात. म्हणजे दुसऱ्या उतरांनी ही पृथ्वी आतां नवे नदरेन पळोवंक जाय. तुमी हे पृथ्वीचे राखणदार कशे, तुमी बरी मनीस म्हणून हांवें तुमकां हाचे राखणदार केल्या रोचणेचे. तुमी सांबाळात. तुमचे पिणगां येतात तांकां शिकयात रोचणेचो सांबाळ करूंक, रोचणेचो मोग करूंक शिकयात. रोचणेच्या मोगान जिवन म्हजी खुशी पाळात, म्हजे फाटल्यान येयात. देव तांकां पाठयता आनी तांकां ब्लेसिंग दिता. व्हेरी इम्पॉर्टंट. मागीर देव तांकां सांगता हांव कॉव्हनंट करूंक वेता. ब्लेसिंग दिल्या उपरांत देव तांकां आशिर्वाद घालून सांगता हांव तुजे आनी तुज्या पुतांकूच कॉव्हनंट तांचे सवें हो करार करिना, पूण हांव सगळीं जीं लिवींग क्रिचर्स, झाडां लिवींग क्रिचर्स आनी सगळीं जे लिवींग क्रिचर्स आसात तांचेय सवें हो करार करता. म्हणटूच म्हज्या कराराक कोणूय हात लायत जाल्यार
म्हज्या कोराराचेर कोणूय भ्रश्टाचार करीत जाल्यार, म्हज्या कोराराक कोणूय डिस्ट्रॉय करूंक वावरीत जाल्यार तो आपणाचेंच डिस्ट्रक्शन मागून घेतलो. म्हणटच न्हूच फकत न्हंयेक कोण हात लायता तो, वो ताच्या पुतांक कोण वायट कोत्ता तो, पूण लिव्हिंग क्रिचर्स हे सगळे रोचणे कोण वायट करता, गरजे भायर ताचेर भ्रश्टाचार, ताचेर आक्रमण करता, ताकाय म्हज्या कोराराचें पातकाचें फारीकपण दिवचें पडटलें. ही देवाचीं उतरां. देव दाखोवंक सोदता दुसऱ्या उतरांनी, आमी मालीक न्हूय, देव मालीक. देव ओनर, देव क्रिएटर आनी देव सॉवरीन ओवर ऑल. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू म्हणटा आपणें जायते कोश्ट सोंसूंक जाय. जेजू आपल्या कोश्टांचो उगडास करता. कित्याक हो सॉवरीन गॉड, हो देव जो करार करता केला तो न्हंये लागीं आनी आमचे लागीं, तो देव कश्टवता जेन्ना आमी ताच्या कराराक हात लायता तेन्ना, म्हणजे ताचो करार आमी मोडटा तेन्ना. ताका दूख भोगता, न्हय फकत ताका दूख भोगता आमी दुसऱ्या मनशांक वायट कोत्ता तेन्ना, डेफिनेटली ताका दूख भोगता. आमी आमकां वायट कोत्ता तेन्ना ताका दूख भोगता. आमी दुसऱ्यांक अपमान कोत्ता, दुसऱ्यांचेर वायट कोत्ता तेन्ना, दुसऱ्यांक आमी दुखयता तेन्ना देवाक दूख भोगता. त्याच बरोबर पर्यावरणान देवाचे रोचणेक दुखयता तेन्नाय देवाक दूख भोगता. ही इज सफरींग. मागीर आमी पळयता जेजूच्या कोश्टांची खबर आयकल्या उपरांत जेजू, देर इज अ डायलॉग बिटवीन अ टॅक्स कलेक्टर, देव मंदिराचो टॅक्स कलेक्टर आनी पेद्रू. हांगासर आमी हे डायलॉग कोणा मदें पळयता? हे पळयता आमी डायलॉग एक ग्रीडी मॅन, जो पयशां टॅक्स, एक्स्ट्रा टॅक्स घेवन आपलीं बोळसां भरून आपूण गिरेस्त जावंक सोदतलो, तसले मनशांक आमी हे कॅटेगरीन पळोवंक येता. आनी असले मनशांक आमी सर करीन जाल्यार आमकां ह्या संवसारांत जायते मनीस मेळटले जांचे लागीं देवान दिलां आसा, तांचे लागीं खूब आसा, तरी पूण तांकां इतली आस आसा की सगळें कोबार करून पासून पर्यावरण, रोचणां, मनशांक पासून दुखोवन आनी एके सुवातेर सावन दुसरे सुवातेर तांकां तांचीं घरां मोडून तांचें आपलें करून आपूण आनीक गिरेस्त जावंक सोदतात. त्या मनशांचे मदें आनीक सिंपल पिटर, सादो मनीस पिटर, ताका दुडवांची आस ना. तो फकत जेजूचो पाटलाव करूंक जाणा, तो आनी कांयच नको, आनी नुस्तें मारूंक जाणा तो. दुसऱ्या उतरांनी नोये भाशेन तो देवाची कुशी करून जेजूचो पाटलाव करतलो मनशां मदें, पर्यावरणाचो सांबाळ करतल्या मनशां मदें, दुसऱ्यांक मान रेस्पेद दितल्या मनशां मदें आनी ग्रीडी मनशां मदें हें डायलॉग. म्हाका टॅक्स दी, म्हाका दुडू दी, म्हाका आनीक जाय, तो पळोवंक उरलो, तेजे लागीं दुडू नात. हो गिरिडी मनीस ताका समजना, ताका कितें जाय, ताका मनशाचें पडून वचूंक ना, ताका फकत दुडू जाय, ताका फकत टॅक्स जाय, ताका फकत गिरेस्त जावंक जाय. तेच्या दोळ्यार साय आयल्या आनी कांयच दिसती पडना, फकत दुडूच दिसती पडटा. त्या उपरांत आमी पळयता शुभ वर्तमानान डायलॉग बिटवीन जीजस एंड पीटर. द रायटियस वन, द मोस्ट रायटियस डिवायन गॉड is dialoguing, intervening in this dialogue between Peter and this. आनी ताका सांगता कायद्या प्रमाणे करूंक जाय तितलेंच करूया आमी. ताणें 10 नाणे मागले म्हूण तूं 10 नाणे दिनाका, तुजे कायद्या प्रमाणे आसात तेच दिवया. 2 नाणे काड, 2 नाणे दी ताका. ते सरकाराचो कायदो आसा, कायद्या प्रमाणे वचुया. दुसऱ्याची आस बागोवंक आमी ह्या संवसारांत नाव. दुसऱ्याक फॉर्मायलां ताचेवन आनीक सुबेज जाय, ताका गिरेस्त जावपाची आस आहा, ती सगळी आस दुसऱ्यांची आमच्यांनी पुरो करूंक जायना म्हणटा जेजू. ताका फिक्स केलां तें दी. आनी मागीर आनीक एक पळयता आमी डायलॉग बिटवीन नेचर एंड जीजस. जेजू कांयच जाप काडिना, पूण ताची मन नेचर वळखता, दर्या वळखता, नुस्तें वळखता, ताची खुशी जाणो जाता. आनी नुस्तें ते 2 नाणे घेवन
रोखडीच दोडीर येता आनी पेद्रूचे गोरी एक सांपडटा. इट इज नॉट बाय चान्स. द नेचर इज इन ट्यून विथ डिवायन वील. देवाची कुशी करूंक सगळी पर्यावरण आनी रचना आशेता. देवाक जाय तेंच करूंक सोदता. फकत मनीसूच जायते फावटी चुकता. जायते मनीस कोत्तात बरें. आमचो भाग्यवंत जुसे वाज, जायते भाग्यवंत फ्रांसीस ऑफ असिसी आनी दुसरे जायते. पूण हांगासर आमी पळयता नेचर इज इन लायन विथ गॉड्स वील. देवाची कुशी मानून घेता. देवाक जाय आपणे नुस्त्याक 2 नाणे तोंडान घालून हाडलेले ते हाडटा आनी दिता ताका पितरू. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, हातून सगळ्यांक दाखयता गॉड इज सुप्रीम. देवाक जाय ती देवाची कुशी जावपाक जाय. जावं मनशां सोवें, जावं पर्यावरणा सोवें, रचणे सोवें. आयज आमी ह्या मिसांत वांटो घेता तेन्ना आनी ह्या देवाचे रचणे आनी पर्यावरणाक मान दिवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां करपा मागता तेन्ना आमी भाग्यवंत जुजे वाजाचे जिविताचेर नदर मारीन जाल्यार आमकां ताच्या जिवितांत आमी पळयता तो ही वॉज क्लोज टू द नेचर. तो बेश्ट्या पांयांनी भोंवलो. बेश्ट्या पांयांनी भोंवप म्हणजे मातयेन, जमणीक, फातरांक आनी ताचे मदें, ताच्या पांयां मदें हो कॉन्टेक्ट बरो आसलो. ही वॉज क्लोज टू नेचर. मनान, काळजान आनी कुडींनी बी तो रानांनी भोंवलो. तो मोनजाती बराबर मोनजाती कडेन ताणें हुकूम घालो मोनजातीक आनी ताचें आयकलें मोनजातींनी. हें सगळें कित्याक देवाचे कुशे प्रमाणे जसो जेजून आमी पळयता शुभ वर्तमानान पर्यावरणा लागीं उलयलो आनी डायलॉग केले, तेच भाशेन देवाची कुशी कोत्तल्या मनशां सोवें जाता. देवाची कुशी कोत्तल्या मनशां सोवें न्हय फकत मनशांक मान दिवप, पूण पर्यावरणाक मान दितात तेन्ना सृश्टी, जनावरां सगळें आयकतात. तांचे सोबें तो संबोवन तांकां दिसून येता. तांकां गिन्यान ना, एनिमल्सांक गिन्यान ना, पूण तांकां एक इन्स्टिंक्ट येता की हो देवाचो मनीस, वो आमकां वायट करूंक येवंक ना. सगळीं एनिमल्सांक कित्याक हें कोत्तात, मारूंक येतात, आमकां खावपाक येतात, कित्याक तांकां दिसता आपणाक एटॅक करीत म्हूण. ताचे पयलीं ते आमकां एटॅक कोत्तात. आनी एक कडेन वाचतालो हांव, सुणें येयलें जाल्यार सुण्यांक केन्नाच दोळ्यांक पडोवंक उपकारो ना म्हूण वाचलेलें हांवें. कित्याक द मोमेंट यू लूक एट द आयज ऑफ डॉग वील अटॅक यू फर्स्ट. ताका दिसता की आपल्याक वो अटॅक करूंक चोयता म्हूण. तूं दुसरे वाटेन वच, पळयनासतना वच म्हूण. हें कितलें सत्य हांव नकळो, हांवें वाचलेलें सांगता. म्हणजे कितें दाखयता, ती आमकां जनावरां समजतात आपूण आमी ताका मारूंक येता म्हूण. भियेतात आमकां. पूण जेन्ना आमी आमकां भियेनात ती जाणात आमी देवाचे मनीस म्हूण, तेन्ना ती आमकां डायरेक्ट अटॅक करची नात. जुजे वाजा सोवें तशें घडलें. तर भयणी बाबांनो, ह्या मिसांत आमी वांटो घेता तेन्ना कितें करुया? आमचो जबाब कसो? 3 वस्तू आमी मनान दवरुया. पयले सुवातेर आमी पर्यावरणाचो, सृश्टीचो मोग करुया. कोण मोग करना जाल्यार तेच्यांनी सांबाळ करूंक जायना. एक पांगूळ भुरगो आसा, वो आमच्या माद्रीच्या जायत्या उदी करून मादर तेरेजाच्या आनी दुसऱ्या हातूंत असलीं भुरगीं आसात जांकां पळयन जाल्यार तांची आनी कोण सेवा करतलो अशें दिसना. थोडीं जाणटीं आसात आमच्या सिस्टरीच्या आनी दुसऱ्या घरांनी, तांकां पळयन जाल्यार तीं ओडशी कोत्तात, ती वस्तू वारयतात, तांच्या तोंडांतलें पडटा आनी कितें तांकां पळयलें जाल्यार तांची आनी सेवा करपाची अशें दिसतलें कोणाक. खरेंच करपाची न्हू. ज्या मनशान करपाची न्हू तो मनीस ताचो मोग करिना पळय ताणें. जो मनीस ताचो मोग करता
त्या मनशाक कितलेंय सांग तूं ताची सेवा कोण नाका म्हण तो कोत्तलोच, कित्याक मोगान सांबाळ करप आसा. Where there is love, there is care, there is concern. Where there is no love, पयशांक लागून कोत्ता जाल्यार थंयसर सेवा ना, थंयसर केअर ना, कन्सर्न ना. देखून पर्यावरणाचे आमी केअर घेतले जाल्यार केअर घेया, तेजें केअर घेया, ताचो सांबाळ कर म्हूण सांगून बोबाळ मारचे सुवातेर आमी आमच्या भुरग्यांच्या मनांत, आमच्या जोण एकल्याच्या काळजांत आमी पर्यावरणाची देवाची रचणेचो मोग उत्पन्न करूंक जाय. देन ऑटोमॅटिकली येता ती रचनाची सांबाळ करूंक. ह्या निमतान आमच्या ओल्ड गोवा पॅरिशींत आमी नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांक आनी संदेशकारांक सृश्टीची बॅट म्हूण केली. सृश्टीची बॅट म्हळ्यार तांकां जोम्या जोम्यांनी अशें आमी झाडां तोंड आनी खंयसर आसा पळय थंयसर तांकां व्हरून लेसन आख्खो दीसभर तांकां दोतोनीचें लेसन ते पर्यावरणांतल्यान दिवन तांचो सृश्टीचो मोग तांचे सवें वाडोवंक, तांकां अपुरबाय दाखोवंक सृश्टी सवें वावुरली. ही पद्दत हांव येवच्या आदिसान आसली, पूण एकदम बरी पद्दत ती. आमी ह्या वर्सा केले तेन्ना हांव बॅट करूंक गेलो आनी आमकां दिसलें भुरग्यांक असलें ओदीक मेळोंक जाय. भुरग्यांक मोबायलाचोच मोग उपकारो ना, भुरग्यांक बुकांचोच मोग, बुकाचेर एनवायरमेंटा विशीं जाय तें शिकतात घोडे ती, पूण प्रॅक्टिकली तांकां रानांत व्हरूंक जाय, दोंगराचेर चडोवंक लावंक जाय, हातीक धरून व्हरोंक जाय तांकां, मातयेन चलोवंक लावंक जाय, झाडां लागीं उलोवंक दिवंक जाय, उदकांत तांकां खेळूंक, चड उदकांत न्हय पूण थोड्या उदकांत खेळूंक दिवंक जाय. अशें नुस्तें धोत्तात तेन्ना हांव काराजालें आसलें तेन्ना हांव बेश्टो चोवपाक वयतालो जायते फावटी, पूण मागीर बंद जालो, कित्याक म्हाका दिसती पडलें म्हणटच मागीर लोक नुस्त्याक बादितात आनी पूण नुस्त्याक धोत्तात तें चोवपाक ती कशी हें कोत्तात, नुस्तें जितें आसतना कशें आसता, ती आक्वेरियमान घालून दवरतात तें चोवपाक सोंपें. ताका एनवायरमेंटाचो मोग लागना. प्रॅक्टिकली एनवायरमेंटान वचूंक जाय भुरग्यांक घेवन. पासो एक बिचीर वचूंक जाय, आतां हिंगा बीच ना जाल्यार पासून, आनी थंयसर तांकां पासो एक व्हरूंक जाय. कीप देम इन टच विथ द नेचर. आमी रचनेच्या एकवटान वाडूंक जाय. आमी आतां फ्लॅटांनी रावता, आमी आतां बिल्डिंगांनी रावता, आमी विलेज सिस्टम विसरल्या. आमची जाणटी जोळवाक वेतालीं रानांनी. हांव म्हज्या मांयचे बरोबर हांवूय वेतालो जोळवाक. तेन्ना हांव जाणा फातराचेर निसरून पडप म्हळ्यार कितें पळय तें, आनी फुटप म्हळ्यार दोंगरार चडटना. थोडे फावटी पडून वयर सावन सकयल पासून आयलां फाटीन, पूण तातूंतल्यान एके भाशेन त्या दोंगरांचो उगडास उरता मनान. त्या पर्यावरणाचे तुज्यान ताचे मदें कॉन्टॅक्ट आसा, एक संबंद घडून येता. आतांच्या भुरग्यांच्या मनान तेन्ना देखून ते आमी आमच्या मनांत आनी भुरग्यांच्या मनांत रिगोवंक जाय, मोग रिगोवंक जाय पर्यावरणाचो. देव हे सृश्टीचो कित्याक सांबाळ करता? देव बेकार आसा म्हणून? देवाक काम ना. देव जसो आमचो मोग करता तसो सृश्टीचो मोग करता. देव रचनेचो मोग करता, देखून देव सांबाळटा रचना. लेट अस लव द नेचर. दुसरी वस्त, लेट अस यूज द नेचर, द क्रिएशन, but not abuse it. यूज करता तेन्ना आमी ताचो सांबाळ करूनच यूज करता. अब्यूज करता तेन्ना आमी ग्रीडी म्हूण दाखयता. देखीक आमची पुर्वजां शेतां रोयतालीं फॉर सेंच्युरीज. शेतां आतां पिड्यार जाल्लीं तेन्ना ना. आमची पुर्वजां दोंगरार वचून जळो वाडून उजो लावून उदक तापयतालीं आनी रांदतालीं. दोंगर काबार जाल्ले तेन्ना ना. ती कितें करतालीं? आपल्याक उमको जळो जाय पडलेलो सुकलेलो तो जळो काडटालीं, हाडटालीं. नेचर तसोच आसतालो. दोंगर सांबाळटालीं, शेत सांबाळटालीं, सगळें सांबाळटा, पूण ताची पिकावळ काडटालीं, ताचो परामसूय करतालीं. दॅट इज कॉल्ड यूज ऑफ नेचर, यूज ऑफ क्रिएशन, बट नॉट एब्यूज. आतां कितें करतात? दोंगर कातरून, झाडां कातरून, तुका तेजी गरज ना, तुका तो जळो जाय म्हूण ना.
पूण तुका ताचेर कन्स्ट्रक्शन करून तुका बिल्डिंगां काडून दुडू जाय देखून. दॅट इज अब्यूज. सो लेट अस यूज द नेचर, natural things created by God, but not abuse them. आमी अब्यूज कोत्ता तेन्ना डिस्ट्रॉय कोत्ता. जेजून पळयात कितलो नेचर यूज केलो आपल्या शिकोवपांत. सगळ्या भागांनी आमी जेजूच्या पळयन जाल्यार शुभ वर्तमानांत जेजू सृश्टीची आनी रचनेचो वापूर करता. जेजून संस्कार घडले स्थापले. ह्या संस्कारांनी जेजू ह्या सृश्टींतल्यो वस्तू काडून त्यो खुणा कश्यो तातूंतल्यान डिवायन ग्रेस इन्फ्यूज करून आमकां दिता. सामक्यो स्वर्गावेल्यो खुणा हाडिना. आतां आमी उंडो सोरो हाडटले तोय सृश्टींतलोच काडूंक हाडला जेजून लायला. तो आमकां स्वर्गार आंज बोडवे घेवन येतले म्हूण सांगूंक ना. सृश्टींतल्यो वस्तूंतलोच काडून तो उंडो सोरो तयार जाता. पूण तो जेजू तातूंत आपलो पवित्र आत्म्या वरवीं तो कुडीन आनी मासान रोगतान बदलता आनी आमकां दिता. तिसरे सुवातेर आमी एका तेका बोटां दाखोवची उणें करुया. गरज थंय आमचो ताळो उबारया. हाणें हें करूंक जाय ताणें तें मोडलां सारकें आसा जाय थिंगा आमी उबारया ताळो. दुसऱ्यांक बोटां दाखोवपाचें हे पॉलिटिशियनांनी त्या पॉलिटिशियनान तशें केलां हाणें तशें केलां. पॉलिटिशियन जाले म्हणटोच मिनिस्टर्स जाले म्हणटोच तांची जबाबदारी सुबेज आहा कित्याक तांकां अधिकार आसा हें बरें आहा हें सगळें सारकें आहा. पूण आमी तितल्याचेर रावचें न्हय. आमी कितें करूंक जाता तें पळोवया. हाव मच वी कॅन डू. वॉट इज आवर रोल. ही पर्यावरण ही रचना सांबाळून जेजूची खुशी करपाचो. ल्हान ल्हान वस्तूंनी उदक सांबाळून उदकाचो वेस्ट करिनासतना लायट सांबाळून आमी आमच्या रुमांनी दीसभर लायट ऑन करून दवरिनासतना मागीर आमी प्लास्टिकाचें आनी दुसऱ्यो वस्तू वापर थर्माकोल आनी ह्यो त्यो वापर करनासतना गार्बेज हिंगा थंयसर उडयनासतना ह्यो सिंपल वस्तू ज्यो आमचे लागीं घडटात आमच्यांनी करूंक जाता. दुसऱ्यांक सेरमांव सांगपाची गरज ना. दुसऱ्यांक टोकां दिवपाची गरज ना. पळय त्यो पयल्यो सुरू करुया आनी बरोच दुसऱ्यांकूय आमी गायड करुया. दुसऱ्यांकूय हेल्प करुया हे पर्यावरण सांबाळूंक. हे भाशेन भयणी बाबांनो आमी जेजूचो पाटलाव करूंक ह्या मिसांत आमकां भाग्यवान जुजे वाजाचे कृपेन आनी आदारान बोर म्हूण मागुया. उबी रावया. जेजून म्हणलां मागात आनी हांव तुमकां दितलो आनी तें तुमकां मेळटलें. असल्याच भावार्थान बोरवाशान भरून आमच्यो गरजो आनी मागणी सर्गीच्या बापाक उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले प्रवचनाचे उद्देशी पोचे मध्ये सृष्टी विशीं जागृताय हाडूंक आनी आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान पोचेक हे बाबतींत उत्तेजन दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या देशाच्या आणि गोंय राज्याच्या फुडाऱ्यांनी उदरगतीच्या नांवान सृश्टीचेर वायट परिणाम ना हाडूंक पर्यावरण सांबाळतले नेम कायदे निर्माण करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दर एका देशाच्या नागरिकान
आनी भोव करून जेजूच्या पाटलावदारांनी देवाच्या निसर्गाची काळजी घेवंक आपल्या हातान आसलेले उपाय घेवन जबाबदारेन सृश्टीचो सांबाळ करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जायतीं भाव भयणां आनी साबार जोमे श्रिस्तीच्या बरेपणा खातीर जागृताय हाडूंक पोट तिडकेन वावुरतात. तांच्या बऱ्या वावराचेर बापाचो आशिर्वाद मागतना खेरीतपणी दिओसेजीच्या समाजीक नीती आनी शांतीच्या कारिस्मातीक नवसरणेच्या आनी पर्यावरणाच्या वावरा खातीर भार घेतल्या पासत मागुया. आयच्या दिसा केपें आनी ओल्ड गोवा वारांतलीं भावां भयणां तांचे यादनीक तशेंच म्हत्वाची भावां भयणां बरोबर आपली रोमारी घेवंक आयच्या नोवेनांत वांटो घेतात. तांचेर आनी तांच्या वावराचेर बापाचो सुभाम आशिर्वाद मागतना ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांक सोमेस्त भावां भयणांचेर बापाची कृपा मागुया. थोडो वेळ ओगीच रावन आमच्यो खासगी मागणी गरजो बापाक गुप्तें सांगुया. सृश्टीच्या रचणारा शे आमी तुजे लागीं मागलां, आमची मागणी उबारल्यांत, ती तुजी खुशी जाल्यार आमकां फावो कर आनी तुवें दिल्ल्या आमच्या अधिकारान सृश्टीचो मोग करूंक आनी ती सांबाळूंक आमकां करपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बेटवणेच्या वेळार आमी गीत घेवया बागेंतल्या फुलां मदें. उड्या सोऱ्याची दानां बापाक भेटयतना देवाची मोळादीक रोचना पर्यावरण आमचें सूख दूख वावर धोंदो आनी सगळें आमचें जिवीत देवाक भेटोवया आनी गीत गावुया बागेंतल्या फुलां मदें. भयणी भावांनो, मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव मोगाड बापा, सांत जुझेवाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानांक तुका आमी भेटयता. त्या देण्याचेर कोनवडायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां स्वर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोड काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण
तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जोवनपणान उगडावो जाल्लो तुजो मोग हो क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काड्यान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजेवाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या मोगाच्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोस्त मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक बळें. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोट पर गोट टुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जोवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मांव सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण
आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवंत बापा, फिलिप नेरी कार्डियल फेर्रा आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुढो छोनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोड सोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मरे देवामय संगती तिचो पोती बाय घेवन जुजे, बाय घेवन दोरदूत, बाय घेवन सेवास, बाय घेवन फ्रांसीक शावेर आनी सोर काडी तुका मानोल्या ते सगळ्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूतान पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जेजून आमकां मागणें शिकयलां. हे मागणें म्हणटाना खरेंच आमी देवाची रोसना म्हूण ओळखून आनी सृश्टी देवान आमच्या हातांत घातल्या म्हूण जाणवीक जावन तिचो बरो परामोस करूंक आनी आमी जबाबदारीची कशी जिवन ही सृश्टी सांबाळूंक आमकां बापाचो आदार मागुया म्हणून आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता जशी आमची पातकां मागूस आनी आमकां तळणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली विघ्नांतली पातकांतली पिडेंतली आनी बेजबाबदारेंतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सोसकाय शांती मोक्षणे मोग आनी कुडीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वागांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुडां रगत आमच्यांक पेतां ती आमचे जोडटे आनी कास न जावं. तुजेच काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक बरी भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटा ती. भावार्थान बोरमाशान आनी विस्वासान हे जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ते आमी खरेंच सुभागी. पवित्र कुमन्याव तयार जाला. जेजूक आमच्या काळजान भावार्थान आनी भक्तीपणान ताका शेवुया. पवित्र कुमन्याव जुबेर वो हातार घेवूं येता. फुडारी दाखयता ते माडावळीन कुमन्याव घेवचो म्हूण आमी विनोदी करता.
दुसऱ्या धर्माची कोण भावा भयणां आसात जाल्यार कुमन्याव घेवचो न्हय म्हूण मागता हांव. ह्या वेळार गीत गावुया, जेजू दाखवेल आमी फांटे. जेजू दाखवेल आमी फांटे, ताच्या जिवान आमी जिवी. जेजू दाखवेल आमी फांटे, ताच्या
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, सांजुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसाक, ह्या आयच्या नोवेनाच्या दिसाक संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बोड आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भाव भयणीचे सोडवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक दिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, तशें हांव सुरवातेक म्हणटालो, तुमी इतली जाण पळोवन म्हाका कुशालकाय भोगता आनी देवाक आर्गां दिता. हांव तुमचे पासत न्हयच फकत ओल्ड गोवा आमच्या वारादाची तुमी भावां भयणां, पूण दुसरे आमच्या गोंयच्या भागांतलीं आयल्यान तुमी लागशिल्लीं पयशिल्लीं जायतो सॅक्रिफीस आसा. जशें हांव सुरवातेक म्हणटालो, जायतो बंदाबूस आसा, पूण तरी कितें तरी ह्या जाग्यार तुमकां ओडून हाडटा. समथींग पुल्स यू हियर एंड दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी ह्याच देवाच्या मोगान तुमी भाग्योंच्या देवाच्या मोगान तुमी आयल्यात म्हूण हांव समजता. आनी तुमकां हांव सगल्यांक काळजांतान तुमच्या सगल्या उदारपणा पासत, बऱ्यापणा पासत, हें बरें मन तुमी दाखयतात ताचे पासत हांव तुमकां जण एकल्याक दिन वाचतां. आयज आमचे मदें ह्या रोमारीच्या मिसाक तुमी आयल्यांत ओल्ड गोवा वाराद. तुमकां हें पळोवन आमकां अदीक बरें दिसता आनी खेरीत भाशेन तुमकां आमी दिन वाचता आनी तुमकां म्हणटा तेन्ना जावं मागीर आमचे पाद्री भाव पळय हांगा आसात, चडशे जाण पावल्यात, थोडे पावंक नात, ते येवंक नात म्हणटू, मागीर मोठभाशी लौकीक तुमी आनी हेर भावां भयणां जी वेळ करून आयल्यान तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वारादाचो डीन पाद्री जॉन डिनीस सांस्तेवांव इगोर्जेचो पादविकार, ताणें जायतो भार घेतला ह्या रोमारीच्या मिसाच्यो जबाबदाऱ्यो वांटून घालूंक, फिरगोजांनी वांटून घालूंक. आनी त्या प्रमाणे हाकाच लागून ताच्याच मार्गदर्शनाक लागून पाद्री ब्रिटो फेर्नांदीस जो सांव पेद्र इगोर्जेचो पादविकार आयज मुखेल यादनीक वो येजमान यादनीक, द मेन सेलेब्रंट. आनीक तशेंच पाद्री रुजार ओलिवेरा जो आमच्या गोंयच्या काथेद्रालचो पादविकार, ताणें आमकां हें देवाचें उतर मोडून दिलां, प्रवचन केलां. आनी मागीर आमचो गायन मंडळ आसा सांब्राज फिरगोजेचो, आनी म्हाका दुबावना फादर सावियो वेगस जाचो सांब्राजचो पादविकार, ताणें हो भार घेतला आपलो गायन मंडळ हांगा तयार करून हाडूंक आनी ताचे वरवीं आमची काळजां देवाक वयर उबारूंक. आनी मागीर तशें मुळांगुडी आसतलें, मागीर तूं वाचप कर गो, तुमची फिरगोज भावार्थाची मागणी करात, तुमी हें करात, वांटून सगल्यो सेवाधर्मीक बाग आसात ते वांटल्यात आनी कांय बरी मांडावळ आमकां दिश्टी पडली. हाचे पासत पयले सुवातेर हांव देवाक दिन वाचतां आनी तुमचे मदें हो काय बरो म्हाका एकवट दिसता. सच ए ब्युटिफूल कोऑर्डिनेशन हें पळयतां, ताचे पासत तुमकां हांव शाबासकी दितां. तितलेंच न्हय, भाग्यवन जुजेवाजाचे मोजोतीन ह्या तुमच्या वारादाचेर आनी तुमच्या गवळीक वावराचेर भरपूर भरपूर बापाचो आशिर्वाद हांव मागतां. इल्लोसो वेळ म्हाका दियात म्हूण मागतां. आमच्या नोवेनाची सदांची कार्यावळ तुमकां मातशी कळीत करूंक. नोवेनाच्या दिसांनी जानेराचे 15 पासून ही मिसाची मांडावळ हे भाशेन चलतली. सकाळीं 6 वाजता 7:30 9:15 9:15 तुमी जाणात रोमारीचे मीस आनी ही सगळीं आतां मिसां कोंकणी भाशेन. मागीर सांजे 4 वाजता हेंय बी रोमारेचे मीस, ज्या मिसाक आतां आमी सगळीं आसा. आनी मागीर 6 वाजता इंग्लीश भाशेन सांजेचें हें मीस. आयतारा दिसा एक आयतार आमचो उरला 15 जानेराचे मिसाची मांडावळ मातशी दुसरी. सकाळीं पयलें मीस आमचें 5 वाजता, 6:15 7:30 9:15 रोमारीचे मीस आनी मागीर सांजे 4 वाजता आनीक पावटी रोमारीचे मीस आनी दुसरे मीस 6 वाजता इंग्लीश भाशेन.
दोबाजीक परबे दिसा जानेराचे 16वेर सोमार पडटा दिस इट्स अ मंडे एंड सो इट्स अ वर्किंग डे. मिसां हे भाशेन मांडलेलीं आसात. सकाळीं 5 वाजता 6:15 7:30 9:15 आनी दोबाजीक परबेचे मीस 10 दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. हे मीस आमचो कार्डियल साहेब आनी आमचो आर्सेबिस्प फिलीप नेरी कार्डियल फेरांव आमचे पासत भेटयतले आनी ह्या मिसार तो प्रवचन करतलो. आमी मातशें बिस्पा लागीं मागलें तूं मातशें ह्या वर्साक मीस कर आनी आमकां देवाची उतर दी वय ताणें म्हणलां आनी देखूनच तो आमचे मदें हें सगळें करतलो. आनी उपरांत बागेवन जुजेवाजाचे वरातोरीच्या कुडांत आमचें सदांचें मीस तें पारंपारीक मीस जातलें. ताच्या घरांत तें 12 वरांचेर दनपारच्या. आनी मागीर सांजे 2 मिसां उरल्यान तीं 4 आनी 5:30 4रांचे कोंकणी भाशेन आनी 5:30 इंग्लीश भाशेन बोक करून कामांक वेतल्यां पासत हें मीस आमी आडायलां. कित्याक एज आय सेड 16th इज अ मंडे इट्स अ वर्किंग डे. आनी इल्लोसो वेळ तुमचो घेता हांव ह्या जाग्याच्यो सवलती तुमकां वळखीच्यो करूंक. तुमी जाणात त्यो आतां इतलीं वर्सां जालीं आमी तेंच करता. पूण ह्या वर्साक मातशी मांडावळ आमचे बंदोबस्त मातसो दुसरे भाशेन केला आनी म्हाका नाका तुमी खंयच कितेंच तुमकां चुकलेलें बा ते भाशेन. म्हणटच कुंभसार जावंक सोदताय जाल्यार मिसां दिवंक जाय. उपकार मागणी विनंती बरोवंक सोदताय. देणगी दिवंक सोदताय डोनेशन. आमच्या स्टॉलान कितें तूं धर्मीक वस्तू घेवंक सोदताय जाल्यार बोकून आमचो कॅलेंडर जो तुमी चुकोवंक फावना. कित्याक तो आतां चालू आसलेल्या परिशदाच्या विशयांचेर आटापलेलो आसा आदारलेलो आसा. आनी मागीर जिवाक बरें ना जाल्यार केन्नाय जाता आमकां जायत्यो केसी आयल्यात आमकां फर्स्ट एड सेल. तशेंच वॉशरूम आमची फेरी पिवपाक उदक सगल्याक आख्खे जाग्याभर. आनी मागीर आमच्या पोटाचें पोंग सेंट जोझफ वाज कॅन्टीन हें सगलें तुमचे सेवे. खरें म्हणल्यार ह्या वस्तूंनी आमकां व्हडलो फायदो ना. पूण फायदो नासतना तुमचो फायदो आमी पळयता. तुमचें बरेंपण आमी पळयता आनी देखूनच हें सगलें तुमच्या बऱ्याक आनी तुमी ताचो फायदो काडचो म्हूण आमची विनंती आसा. बागेवन जुजेवाजाचे सांतवारीचे छापलेले कॅलेंडर जशें आतांच खबर करतालो ते हांगाय मेळटात आमच्या स्टॉलांत आनी तशें सांतवारींतूय मेळटात. नोवेनाच्या दिसांनी ते परबे दिसा प्रियान बागेवन जुजेवाजाची सांकवाळ लोकांक उक्ती आसतली. सांताची मुर्ती घेवंक सांताचे मुर्तीचो उमाव घेवंक वो भेट दिवंक सकाळीं 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7 पर्यंत. फाल्यांच्या मिसाक कोणूय सुरवातीचीं उतरां ओ वाचपां ओ बाबार्थ्याची मागणी करूंक सोदता जाल्यार ताणें आतां पासून वचून तुजें नांव तुज्यान दिवंक जाता. आनी निमणी वस्त हांव सांगूंक सोदता ती बाबा बुडीनो आमकां सगल्यांक न्हय जाल्यार कोणान तरी केन्नाय सारकें आयकूंक येना. आमचें केन्नाय वीस पिड्यार जाता. आमच्या पांयान दुखतात वो आनी कितें तरी साम इम्पॅडिमेंट. आतां हांगा आमचें चड जाता तें उलोवपाचें आनी आयकोपाचें. देखून आमची भयणी पळय जोसफीन असल्या मनशांक जांकां आयकोपाची कठिणाय आसा अवघडाय आसा तांचे पासत ते आपली भास उलयता. कोणाची भास उलयता. शी स्पिक्स द लँग्वेज ऑफ सायन्स. कित्याक जेजूक पासून कोणूच नाका आसलेलो सांडलेलो इबाड जाल्लो आनी आमकांय बाबा बुडीनो कोणूच मीस आयकूंक येना म्हूण घरा बेश्टो गेलो लाचार गेलो हें आमकां बरें दिसना. देखून हें तांचे चिंतून आमी सगल्यांचें चिंतून कोणाकूच भायर ना जावंक आमी असल्या मनशांक पासून दॅट वी केटर टू इवन सच पीपल. ही आमची भयण आमचे सेवेक आसा. आतां सद्दां नोवेनाच्या दिसांनी 4 वाजता मिसाक ह्या ते मिसाक आमी आसात ते 4 वाजता मिसाक ही सेवा आमची भयण दिता. तिचें नांव जोसफीन अशें आमी म्हणा. आनी मागीर फेस्ताच्या दिसा परबे दिसा 10 वरांच्या मिसाक ते आसतले हीच आपली सेवा दिवंक. म्हणटच तुमी कोणाय तुमचे वळखीचे आसल्यार असल्या मिसाक येवंक तुमी तांकां उगडास करचो. देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी श्रेश्ठ मोग करून जिवंक तुमकां धाडटा.
देवाचे वडकार बागिवून तुझे वाजाचे नोवेना मागणे उपकार करून सगल्यांनी म्हज्या फाटल्यान मुडचे मोगला बापा तुझ्या पुतान आपल्या दोळालपणाच्या अजापांनी तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी पोपले ताच्या पावलार पावल धरून तुझ्या सेवका बागिवून तुझे वाजान पवित्र आत्म्याचे सुरतेन आणि आंकवार मारयेच्या आसऱ्या काल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आणि आमी सगल्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून बागिवूनपणाचो मुकूड जोडूंक जाता म्हूण दाखयले असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका साथ म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसताव आनी ताचेच मोजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागताव ओगीच रावून तुका जाय ते माग हे मागणे आमी करताव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन मिसाची भेट सोंपली आतां आमी घरा वेताना सान तुजे वाजा भाशेन देवाचे रचनेचे आनी पर्यावरणाचे बरे कारभाराचे नमुणे जावंक आनी हे तरेन जेजूचे नीज पाटलावदार जावंक वावरुया गीत गावुया तुजे वाजा आमच्या बावा Hello. Hello. Oh,